सत्ताधारी एनडीए आघाडीचे उमेदवार व्यंकय्या नायडूची उपराष्ट्रपती म्हण निवड झाली। यूपीएचे उमेदवार गोपाळ कृष्ण गांधीचेर तांणी 516 आड 244 मतांनी जैत मेळयले। 11 ऑगस्टाक व्यंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती पदाचो सोपूत घेतले। 771 votes were polled, out of which 760 were valid and 11 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected was determined by dividing the total number of the first preference votes secured by both candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 381. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Venkaiah Naidu M has secured 516 votes as first preference votes and Shri Gopala Krishna 244 votes. As the first preference vote secured by Shri Venkaiah Naidu M was greater than the requisite quota, I, in my capacity as returning officer, declare Shri Venkaiah Naidu M duly elected to the office of the Vice President of India. VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटींत कोट्यांचो गैरव्यवहार जाला म्हण संस्थेच्या आदल्या सेक्रेटरी आणि संस्थापक संचालकान आरोप केल्यात। संस्थेन सरकाराची परवानगी घेनासतना खंय 4 ब्रांची उगडल्यात। संस्थेक 25 लाखां मेरेनच रीण दिवपाचो अधिकार आसतना 60 लाखां मेरेनची खंय लोनां दिल्यात। रिणां दिल्ल्या अमाउंटाचो खंय 134 कोट्यां वयर ओव्हरड्यू जाला। सोसायटी म्हणटा सगळे आरोप फटीचे। VPK संस्थेचो आदलो सेक्रेटरी दामोदर मार्दोळकार आनी आदलो संस्थापक संचालक उमेश गावडेन हे आरोप केल्यात। हे विशीं मार्चांत खंय VPK बोर्डाच्या हे गैरव्यवहाराची चौकशी जावची म्हूण खातेधारकांनी मुख्यमंत्र्याक पत्रय बरयल्लें। जुलयांत खंय कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या रजिस्ट्रारान परमिशन घेनासतना बँकेन 4 ब्रांची सुरू केल्यात ताजेर शो कॉज नोटीसूय काडल्या। 277 लोकांक जो पळय सँक्शन केल्लो आसा तो 134 कोटी 60 लाख आनी 50 हजार आसा। लोन जो पळय कितें डिस्पर्स केल्लो आसा त्या लोना प्रमाणे जी रिकवरी जावपाक जाय आशिल्ली ती जावंक ना आनी त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात इंट्रस्ट ओवरड्यू आसा, प्रिंसिपल अमाउंट ओवरड्यू आसा आनी टोटल अमाउंट ओवरड्यू आसा। लोन जेन्ना पळय सँक्शन करता तेन्ना VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे डायरेक्टर धरून MD लोनी कडल्यान बिल्डींग फंड न घेता। हो बिल्डींग फंड कित्याक घेता हें आमकां खबर ना आनी बिल्डींग फंड हो खरोच बिल्डिंगे खातीर वापरता का आपल्या पर्सनल युजा खातीर वापरता तें आमकां खबर ना। तशी VPKची इन्क्वायरी करची आनी त्या इन्क्वायरी प्रमाणे जें कितें खरें आनी खोटें आसा तें भायर हाडचें आनी ती इन्क्वायरी सुद्दां करतना गव्हर्मेंटान एडमिनिस्ट्रेटर नेमचो, प्रशासक नेमचो आनी तो तेजी इन्क्वायरी करची। त्यामुळे तेंची सगळ्यांची लफडी भायर सरतली आनी VPK एका कॉमन मॅनाची जी पळय आसा, सादे मनशाची आसा ती उरची। आमी मुख्यमंत्र्याक जें पळय निवेदन दिल्लें आसा आनी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीक जें निवेदन दिल्लें आसा तातूंत आमी अशें म्हटलेलें आसा की VPK अर्बन क्रेडिट सोसायटीची लोन लिमीट जी पळय आसा ती 25 लाख आसा, पण सोसायटी 60 लाख हे लोन सँक्शन केल्लें आसा आनी तेंच्यांनी 60 लाख लोन सँक्शन केल्लें आसा हाचे प्रूफय आमचे कडेन हांगासर आसा। त्या प्रमाणे म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा जे बाई मनोहर पर्रीकरची तांकां हांव एक अपील करता, तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन हो बोर्ड जो आसा तो डिजॉल्व करचो आनी खरो न्याय जो आसा तो आमकां ह्या शेअर होल्डरांक, डेपोजिटरांक न्याय दिवचो। मार्दोळकार आनी गावडेन केल्ल्या आरोपांचेर VPKचो चेअरमॅन सूर्या गावडे म्हणटा बँकेचे सगळे व्यवहार हे कायदेशीर जाल्यात। ते कितें आसा ते एक्चुअली दोगूय एक्स डायरेक्टर सोसायटीचे आनी तेणी कितें केलें आमी तांकां म्हाज्या पॅनला वयर घेतलें ना आनी तो तांकां आदींच राग आसतलो। दुसरें म्हणल्यार कितें आमी ते लोन लिमीट आहा न्ही 25 lakhs आनी 60 lakhs एक्चुअली जनरल बॉडी 2 फावटी एप्रूव करून गव्हर्मेंटाक धाडला
आनी थंय मातशें डिले जालें बरो डिले जालो आमी ते थोडे आमगे जे बिजनेस आमी अफेक्ट आसा म्हणून आमचे डिस्पर्स स्टार्ट केले म्हणजे मेसाक आमी थारायला न्ही त्या वेळार आनी मेसाक एग्री जाल्लो आनी ते मेळटले म्हूण थारायलें पूण ते मागीर लास्ट आमकां ते मेळना म्हणजे सद्या ते गव्हर्मेंटान रिक्वेस्ट आसा पेंडींग आसा आमचो आनी ते एप्रुवल मेळटले अशें आमकां दिसता ते ब्रांची बी घातल्या पळय न्ही त्यो आमकां एक्चुली 97 अमेंडमेंट केल्ले आनी आमकां फ्रिडम दिला एक्चुली कित्याक सुद्दां गव्हर्मेंटाचे कितें सर्कुलर आसता न्ही पूण आमी इन्फॉर्म तेणी केला आनी ते सुद्दां मॅटर तेंचे कडेन आमी रिक्वेस्ट केला ते आमकां ग्रांट करचे म्हणून अशें व्हडलो कांय प्रॉब्लेम ना तो प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. वाळपय भिरोंडा पंचायतीच्या वाठारांतल्या अंसुली गांवांत लोकांक रस्तो आनी स्ट्रीट लायटींच्यो कटकटी 8 वर्सां पयलीं केल्लो रस्तो काबार जाला. रस्त्यार सगळ्याक फोंडकुलां पडल्यात. रस्तो पाड आशिल्ल्यान शाळेच्या भुरग्यांचे हाल. गांवांत बसी येनात. पळोवया अंसुली गांवांतल्या रस्त्याची दशा आनी लोकांची व्यथा. वो भिरोंडा पंचायत वाठारांतलो 70 घरां आशिल्ल्या अंसुली गांवांत वचपी रस्तो. वो रस्तो नांवाक फोंडकुलां पळयत जाल्यार ताका रस्तो म्हणपाक सुद्दां लज दिसता. गाडयो पळयात कशी सर्कस करीत येतात त्यो. गांवांत स्ट्रीट लायटी सारक्यो नात. हे भोगपी गांवचे लोक कितें म्हणटात पळयात. सो आमी हांगासर रावता आमकां रस्तो मेन म्हणजे अजिबात ना आनी गाडी बसून येयना अजिबात. भुरग्यांचे सगळे हे प्रॉब्लेम परत आमकां हांगासर रातच्या वयतून म्हटल्यार लायटी अजिबात काय ना लायट एक ना. हांगासर भुरगीं थंयसून हांगासर नानसा येवची पडटा बशीक अजिबात तांकां कांयच ना. सगळेचे प्रॉब्लेम आमचे हांगासर आसा. रोड जाय आमकां पयलीं मेन म्हटल्यार सारकें वायट आसा. रस्तो कितले फोंडकुलां आसा रस्त्यार खूब पयर हांगा आतां फाटीं माती घातला हेका पयर डिस्क बँड जाला हांगा आमकां ते फोंडकुलाचें खबरूच ना. अशें आमकां तें जालें आनी आतां ताका लागून आमी सवका येता हांगासरल्यान सगळे खोणकुलां आसात थंय घरा कडेन बरें. जे गव्हर्मेंटा कडेन दिमा आसा रस्तो करीत जाल्यार उपकार जातले आमचे. थंय लायटी ना आमच्या घरा कडेन बी. लायटी बी मातशें जाय आशिल्ले आमकां लायटी. येयल्ल्या म्हयन्यान आमकां गाडयेक 2-3 हजार रुपया खर्च करचो पडटा. येयल्ल्या दिसान आमी कशें हांवें आतां टायर घालून म्हाजे 6 म्हयने जावंक ना म्हाजो फाटलो टायर फुटलो. आतां आमी येयल्ल्या वर्साक 2 टायर कशें घालपाचे आमकां पयशे कोण दिता. आमी काम करता आमी पोटां भरता आमची. जाल्यार आमकां बेगीन तुमी रोडाचें कितें करचें आनी गव्हर्मेंटा कडेन जर खरोच पयसो ना जाल्यार आमकां सांगचें की आमचे कडेन कामां जायना. येयल्ल्या वर्सा सांगता आमकां ही BJP पार्टी काँग्रेस पार्टी आमकां सामकी आमची तकली पाड जाल्ली. आमकां पार्टी लागना. आमी पार्टीच्या हितून जगना. आमी काम करून पोट भरता. सो आमकां बेगींतल्या बेगीन रोड करून दिवचो. प्रॉब्लेम म्हणल्यार पयलीं कदंबा बस येताली ह्या वटेसून वयपाक. आतां ती हिंगाच रावता आनी थंयसून 2-2.5 किलोमिटर भुरगीं चलोन येता. आनी तुमी पळयलां आसत रस्त्याक लागून थंय कितें व्हडले फोंड पडलेले आनी कितें जाल्लें आहा ते सगळे पळयात तुमी थंय. आनी ते लोकांक कितको त्रास जाता हे कोणाक खबर ना. तेन्ना खड्ड्यांसून गाडी पोना लागता कितें पोना लागता. गव्हर्मेंटान हे बेगींतल्यात बेगीन मातसो लक्ष दिवन रूट करचो. गांवांत सारको रस्तो नाशिल्ल्यान एम्ब्युलन्स उसरा पावता. एक रस्तो दिवचो हीच लोकांची मागणी. एक दीस गेले एम्ब्युलन्स आपयली कारण बरें नासलें खूब. एम्ब्युलन्स आपयली तर 2-3 वरां एम्ब्युलन्स पावली रस्त्या खातीर. एम्ब्युलन्स तुजो रस्तो पाड थंय मेळना गाडी आपडटा हे जाता ते जाता. आतां रस्तो कांय जायना. कितें करपाचें आमी आतां पडटा. फाटीं आतां 4-5 जाण पडले. कोणाक हात मोडलो कोणाक पांय मोडले. हरशीं कदंबा भितून येवंक जाय ते कदंबा सुद्दां येना. कितें फायदो कदंबाचो बी. ते भुरग्यांक देंवयता चलत दंपार भुरगे चलत वयता. घर म्हाका ना जागो म्हाका ना रस्तो तर दियानी. ही पळयात शाळेची कॉलेजची भुरगीं दनपारच्या कडार कशी घश्टे मारीत चलत येतात ती. तांकां सुमार 4-1 किलोमिटर चलत येवचें पडटा. आमकां वचपाक बी अशें खूब अशी त्रास जाता. कितले चलत वचपाचें पडटा आनी रस्तो तो दोट्ट सारको ना आनी मागीर आमकां बसी बी हांगासून ना. एक तर लायटी सुद्दां ना खांब्याचे. हर गांवान अशी गाडयो बी सगळे रस्ते बी दिल्या आनी आमकां तशे रस्ते बी कित्याक दिवना. रस्तो दिता म्हणटा केन्ना जातलो तो रस्तो. आमी कितें म्हातारी जावन जातलो रस्तो. आमकां रस्तो जाय लायटी जाय आमकां सगळ्यो बसी बी जाय हांगासून. स्कूल को लेके जाने के लिए बाइक्स वगैरह के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. गाड़ी फंस जाती है यहाँ पे.
यहाँ पर आते ही गाड़ी फंस जाती है। हम लोग कितने बार गिर चुके हैं इस रास्ते पे गाड़ी ले लेके। तो आपका बहुत मुश्किल हो रहा है। आपका हमारा डिमांड ये है कि सरकार से कि रास्ता बनवाए, रोड बनवाए। लाइट्स भी नहीं है खंबे पे, इधर से थोड़ा आगे खंबे नहीं है, लाइट्स भी नहीं है, बहुत अंधेरा हो जाता है। इससे थोड़ा आगे यहाँ तक है, इससे आगे थोडा बहुत मुश्किल है। ही आसा अंसुली गावच्या लोकांची व्यथा। ना धड रस्तो ना सारक्यो स्ट्रीट लायटी, लोकांक मुळाव्यो गरजोच मेळिल्ल्यो नात आनी गोंय खंय देशांतलें प्रगत राज्य। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। घेऊया एक ब्रेक।